होय कितें आसा आमी हे पळय रस्ते पिड्यार जाल्ले न्हू तेन्ना आमी हेजी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केली. फर्स्ट जुलयाक रस्ते सामके पिड्यार जाल्ले आनी तेजी इन्व्हेस्टिगेशन आमी चालू केल्ली. तेन्ना हें सगळें आमकां कळना की एकदम व्हडलें स्कॅम जाला आनी हें ऑलमोस्ट 100 कोटीचें स्कॅम जाला. फकत पणजे आनी फोंड्या तुमी धरीत जाल्यार फकत ह्या दोन डिव्हिजन पणजे PWD डिव्हिजन रोड डिव्हिजन आनी फोंड्या रोड डिव्हिजन ह्या दोन डिव्हिजनांनी 15 कोटीचें स्कॅम जाला. आनी कशें जालां तें सांगपाक तुमकां मातशें बॅक स्टोरी दिवची पडटली. कितें आहलें ऑक्टोबरान लास्ट इयर अमित शाह पळय येवपाचो आसलो तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटान रेकी केलेली की ताचो रूट कितें आसतलो. तो पणजेसान एअरपोर्टसान वयतालो मॅरियट हॉटेलांतसान तो तालिगांव कम्युनिटी सेंटर आनी परतून मॅरियट हॉटेलांतसान तो फोंड्या वचपाक आसलो. त्या रस्ते एक रिपोर्ट काडलेलो हेणे पुलिसान की त्या रस्ते रिसर्फेस जावंक जाय आनी तेजे मातशें रिसर्फेसींग न्ही मातशें कितें फोंडकुलां आहा थिंगा कितें पॉटहोल्स आहा ते सामके करूंक जाय. आनी ते रस्ते आतां 48,000 तांकां करूंक जाय आसले. 48,000 रस्ते करून गेल्यार तांकां टेंडर करूंक मेळना म्हणून एक CPWD मॅन्युअलान एक क्लॉज आहा क्लॉज 2.2 ऑफ द CPWD मॅन्युअल विच सेज एमर्जन्सी नाजाल्यार अर्जन्सी दोनूच भाग आहा त्या क्लॉजान. एमर्जन्सी म्हणजे कितें एमर्जन्सी तेणी स्पश्ट थिंगा बरयला. एमर्जन्सी म्हणजे कितें अर्थक्वेक येयलो कितें सुनामी येयली कितें झाड पडलें तें एमर्जन्सी जालें. तुमी काम करून घेवचें आनी मागीर वर्क ऑर्डर मागीर पळोवपाचें. आनी दुसरें अर्जन्सी म्हणजे कितें आतां युनियन मिनिस्टर येवपाचो आहा रस्ते सामके ना ट्रॅफिक स्लो जायत जाल्यार थिंगा प्रॉब्लेम जायत जाल्यार सिक्युरिटी इश्यू जाता म्हणून अर्जंटली तर पॉटहोल्स भरपाचें काम तेणी काडलेलें. तेज्या पुस्तार तेणी 2.2 हो क्लॉज इनवोक केलो आनी तो क्लॉज इनवोक जाता पळय तेन्ना प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर पळय आहा ते कडेन पावर्स आसता सीएमाचे पळय हें घेवन ओन्ली सीएम आनी कॅबिनेट अप्रुवल घेवन तेणी वर्क ऑर्डर दिवपाचें. वर्क ऑर्डर कशें दिता की हें काम तुमी करा आमी तुमकां मागीर वर्क ऑर्डर हेजें दिता म्हणून 50 लॅक्साचें काम आहलें तें आख्खे पॉटहोल खूंय आख्ख्या गोंयांत तो भोंवपाचो आसलो थिंगा तें भरपाचें काम आहलें. हेणी तें काम करून घेतलें तें काम काबार जालें. तें काम काबार जाल्या उपरांत त्याच दिसा 14 तारखेर सीएमान एक अनाउन्स केलो की नोव्हेंबर एंड लेगून नाजाल्यार 1 नोव्हेंबर लेगून सगळे पॉटहोल आमी गोंयचे आख्खे काडटले. आतां हो स्टेटमेंट करता पळय तेन्ना तो कसो काडपाचो आसलो तें कोणाकूच समजूंक ना. कित्याक टेंडर पळय घालता तूं ही कामां करपाक जाल्यार 15 दीस लागता टेंडर काडपाक म्हणजे ड्राफ्ट करपाक. मागीर तो 15 दीस पब्लीश जाता. मागीर पब्लीश जाल्या उपरांत आनीक 15 दीस त्या टेंडराक बिड्स इन्वायट करूंक लागता. मागीर आनीक 15 दीस ते वर्क ऑर्डर दिवपाक अशें करून 2 म्हयने वयतात. हें सीएमान कितें म्हणलें की आमी 30 डेजान सगळे पॉटहोल्स काबार करतले. कशें करतले तेणें सांगूंक ना तें आमकां आतां कळटा. तेणी कितें केलां हे पळय एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा आसमास कन्स्ट्रक्शन आनी तेजी फॅमिली आहा. एकूच फॅमिलीक तेणी पणजे आनी फोंड्या 15 कोटीचें काम दिलें एकूच फॅमिलीक. गोंया क्लास 1 आनी क्लास 1B चे कॉन्ट्रॅक्टर पळय आहा हे काम करपी 200 जाण आहा. कोणाकूच दुसऱ्याक हें मेळोंक ना. तेणी एक रिपोर्ट काडला त्या रिपोर्टान हें सगळें पळय काम आहा हें एकूच कॉन्ट्रॅक्टराच्या फॅमिलीक दिलां. मेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा आसमास कन्स्ट्रक्शन मागीर CA इब्राहिम तेजो भाव मागीर दुसरो भाव आहा बिस्मिल्ला मागीर तिसरो भाव क्रिस्टल कन्स्ट्रक्शन मागीर चलो आहा तेजो अल्फाटेक मागीर तेजो फर्स्ट कजन आहात इंजिनियरिंग आनी तेजो बिझनेस पार्टनर खासमा कन्स्ट्रक्शन 7 कंपनी तेंचेच घरान. ओके आनी आमी आयकलां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर पळय आहा न्हू तो हेंचो एकदम गोट सायलेंट पार्टनर आयकलां आमी आनी तेजी फॅक्टरी बाय हेंचे बरोबर आहा म्हणून हेंकाच कामां तुम्ही नॉमिनेट आता टेंडर पळय घालतना कोणी येवन टेंडर घेवंक शकता पूण नॉमिनेट करतना एकाच फॅमिलीक नॉमिनेट करपाची आख्खी कामां दिवपाची 50 लाखाची कामां आहली ती. ह्या 2.2 क्लॉजार तेणी 10 तारखेर डिसेंबराच्या 10 तारखेर एक हें काडलां एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर काडला. एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर म्हणजे कितें काम जाल्या उपरांत तुम्ही वर्क ऑर्डर दिता तेका एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर म्हणटा. काम जालां कितलें 50 लाखाचें. एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर कितले काडल्या 15 कोटीचे. आनी हे फकत आमी तुका आतां आमकडे पणजे आनी फोंड्याचे आहा आख्ख्या गोंयचे काडी जाल्यार 100 कोटी मायक जाता. एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर तेणी रॉंग बेसिसार काडले कित्याक हे एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर काम जालां आनी तुका आमी पयशे दिता म्हणून हे आतां मागीर कोणा तरी एक कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें बाबा तुका हे 15 कोटीचे वर्क ऑर्डर एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर मेळवला तें काम खूंय केलां तें. तो म्हणून लागलो ना आमी काम एफिडेविट दिला तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान हे सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी एफिडेविट दिला. ते एफिडेविट आमचे कडेन आहा. एफिडेविटान तेणी बरयला की नोव्हेंबरान ती कामां जावपाची आहली एक्चुअली पूण ती जावंक ना कित्याक नोव्हेंबरान अनसिजनल पावस पडलेलो म्हणून आनी डिसेंबरान ती कामां जातली म्हणून. एनिवे
मागीर ती कामां तेणी चालू केली डिसेंबरान. सगळ्यांनी पयलें न्हू इलेक्शना पयलीं सगळे रस्ते सारके करताले ते. ह्या क्लोजाचेर ते रस्तो सारके करताले विदाउट टेंडर, एकाच फॅमिलीक कामां दिवन. कित्याक प्रिन्सिपल इंजिनियर यांचो वोट. कामां दिली, ही सगळी कामां जाली कंप्लीट मार्चान. आता दुसरी गजाल सांगता हे कामाची. टेंडर पळय जेन्ना काडटा न्हू गव्हर्नमेंट, खंयचोय पळय कॉन्ट्रॅक्टर न्हू 20% बिलो मार्केट प्रायस बीड करता. 20% बिलो मार्केट प्रायस बीड करता आसतना टेंडर मेळता लोकांक. आमी 3 म्हयन्याचे टेंडर काडले. मार्केट रेट कोणाकूच मेळना. बीड करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टर 20% डिस्काउंट दिवन बीड करता आनी 20% मागीर सरकाराचो फायदो जाता. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक नॉमिनेट केला पळय तेन्ना 100% रेटार काम दिला. 20% डिस्काउंटूय घेवंक ना. जो नॉर्मल टेंडरिंगान मेळटालो तो डिस्काउंटूय घेवंक ना. दुसरी गजाल, हे पळय रिपोर्ट आहा पुलिसाचे रिपोर्ट. ह्या पुलिसाच्या रिपोर्टान एक्झाम्पल दिता, हांव पणजेचो एक्झाम्पल दिता. मॅरियट हॉटेल टू कम्युनिटी हॉल तालिगांव हो रस्तो दाखयला. हो रस्तो तुमी पळयता जाल्यार मॅरियट हॉटेल भायर सरलो, भायर सायन्स सेंटर बरयला तेणी. भायर सायन्स सेंटरा कडेन लेफ्ट गेले, आदर्श सकला कडेन पावला. आदर्श सकल्यान स्ट्रेट गेलो आनी रायट गेलो जाल्यार तालिगांव कम्युनिटी सेंटर. तो रूट पुलिसान दाखयला. पूण हेणी काम दिताना तो रूट न्हू दुसरोय रूट फ्रॉम आदर्श सर्कल टू कामत विलास, तो म्हणजे रूट सोडून त्याचे कुशीकचे खंयचे रस्ते पिड्यार झालेले आहात ते तितून तेणी घातला. आनी अशें करून 7 कोटीची कामां पणजे होकाक दिल्या. अशें आख्ख्या गोंयांत 100 कोटीची कामां त्या क्लॉजान दिल्या तेणी विदाउट टेंडर, विदाउट ई टेंडर एकाच फॅमिलीक. ओके, मागीर हें जालें, कामां जाली. इलेक्शना आदीं सगळे रस्ते तेणी सामके केले. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक इमिजिएटली पयशे 23 तारखेर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे, बिलां आमकडे आहा आनी चॅक नंबर आहा कॅनरा बँकाचो. आनी सगळे यांचे पेमेंट मेळ्ळा 23 तारखेर रोखडे. बाकीच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक वर्सां लागता पेमेंट मेळपाक. केन्ना 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 म्हयने तर लागता. 6 म्हयने खंयच म्हणजे खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी विचारा, 6 म्हयने कमीत कमी तांकां लागता पेमेंट मेळपाक. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान मार्चान काम कंप्लीट जालां. 23 मार्चाक तांचे 7.5 कोटी पणजेचे आनी 3 कोटी फोंड्याचे तांकां मेळल्या. ओके, ते जालें. मार्चान काम कवर जालें. एप्रील 1 म्हयनो हेणी सुसेग घेतला. चोरपाचो पळय काम आहा तो धंदो आहा तो 1 म्हयन्याक सुसेग घेतला मार्चान, एप्रिलान. मेयान ह्या सेम रस्त्याक पोत्तून तिने टेंडर काढला. टेंडर नंबर 409. याच रस्त्याक पोत्तून तिने टेंडर काढला. हे पण कितें केला, रस्त्याचं नाव चेंज केला. पयली दिग्जा सर्कल या 2.2 पळय फ्री पळय काम दिला तेन्ना नॉमिनेट केला तेन्ना दिग्जा सर्कल टू मिरामार बरयला. आख्खो रस्तो दाखयला डीबी बांदोडकर रोड. पणजेचो हांव एक्झाम्पल घेता, बाकीचे एक्झाम्पल घेना कित्याक पणजेचो एक्झाम्पल पणजे सगळे आख्ख्या गोंयकाराक जाणो. बांदोडकर रोड फ्रॉम दिग्जा सर्कल टू पेंजीम मिरामार पयले हितून दिलेलो 2.1. आता टेंडर काडटाना तोच रस्तो तेणी 3 भागांत केला. दिग्जा सर्कल टू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणून एक टेंडर काढला. दुसरो टेंडर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टू कला अकॅडमी. तिसरो टेंडर कला अकॅडमी टू मिरामार सर्कल. त्याच रस्त्याचो. आता रस्ते पिड्यारूय जावंक नासले ते मेयान. पावस पडोंक नासलो मायाच्या म्हयन्यान. 24 मे तेणी टेंडर काढला पोत्तून. ओके, आणि तो टेंडर काढला आणि 1 जून तो टेंडर अवॉर्ड झाला. कोणाक अवॉर्ड झाला? बिस्मिल्ला कन्स्ट्रक्शन. त्यांच्याच मुंच्याक पोत्तून. ओके, हे जाला केन्ना, टेंडर केन्ना काढला पावस पडोंक ना पळय तेन्ना. पावस पडटा पळय तेन्ना कितें जाता, आमचो पळय बाबूश मंजरात पळय आहा एकदम सामको एकदम क्लीन मनीस न्हू, तो सॉरी म्हणूंक पावलो सगळ्या लोकांक. बाबा हांव सॉरी मागता की हे रस्ते पिड्यार जाले, इन्क्वायरी जावंक जाय. 1 तारखेर बाबूशान हे केलें बाबा की हांव सॉरी मागता की हे रस्ते पिड्यार जाले. तेजे रिप्लाय ताका निलेश काब्रालान दुसऱ्या दिसा दिला. निलेश काब्राल कितें म्हणटा रिप्लायान की एक्चुअली त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो फॉल्ट न्हू. कॉन्ट्रॅक्टराचो फॉल्ट न्हू. कित्याक एकूच रोड, एकूच सर्फेस ऑफ द रोड जालोलो. वन सर्फेस, वन लेयर ऑफ द रोड जालोलो. ते पळय आमी तुका बिल दाखयलेलें 23 मार्चाचें. तितून स्पश्ट बरयल्या कितले लेयर, दोन्ही लेयर जालेले कंप्लीट कामाचे ताका हे पयशे मेळले. हो आतां कितें, हो 40 सांगता, हो हे बिल हे केला ते 40. इधर हो 40 सांगता, हो तेणी बेश्टे पयशे दिले आनी लेयर जावंक नासले. हो सब सांगता जाल्यार तेणी पयशे दिवंक, तेणी लेयर करूंक नासले पूण पयशे तांकां मेळला दोन्ही लेयराचे. ओके, ते जालें. मागीर 2-3 दीस आनी बोवाळ जालो. रस्ते पिड्यार लोक मरता, लोक पडटा म्हणून तो येवन म्हणूंक लागलो की बाबा हे पळय रस्ते आहा, हे रस्ते 2 रस्त्याचे एक्झाम्पल तेणी दिली. दिग्जा सर्कल टू सेक्रेटेरिएट आनी दिग्जा सर्कल टू मिरामार. हे 2 रस्त्याचे तेणी हे दिले आमकां एक्झाम्पल. आनी म्हणूंक लागलो सीए इब्राहिमान हे केला. सीए इब्राहिमान रस्तो केला. सीए इब्राहिमाक आमी सस्पेंड करता 2 वर्सां. आता आमी वचून पीडब्ल्यूडी विचारलें सस्पेंड जाला, कांय डॉक्युमेंट ना सस्पेंड जालो. बेश्टे भायर
आणि दुसरी गजाल तेणे दोन्ही रस्ते सीए इब्राहिमान करूंक ना. दिद्दा सर्कल टू मिरामार सर्कल आसपासान गेला, तेका कित्याक सस्पेंड करिना, तेका अँड ब्लॅकलिस्ट जावंक जाय. हे ब्लॅकलिस्ट जावंक जाय. आता कितें हा, आता रस्त्याचे काम तेणी चालू गेले 8 दीस रस्त्याचे काम करता, पणजे सगळ्यांनी पयले आसतले. कोण करता ते विचारून वचले जाल्यार तेंकडे एक डॉक्युमेंट ना. आम्ही आरटीआय घालून ते मागला काल, एक डॉक्युमेंट ना की कोण करता ते. ने तुम्ही टेंडर घातलेले, हे पळय ते टेंडर तुम्ही रस्ते नेम चेंज करून पळय टेंडर घातलेले, त्या टेंडराचेर तुम्ही काम करून घेता, ओ तुम्ही रस्तो पयले झालेले ते पिड्या झालेले रस्त्याचेर काम करून घेता, ते सांगपाक तयार ना. वर्क ऑर्डर आम्ही त्याला सांगले, बाबा तू आमकां दाखय. सद्दां आम्ही वयता व्हिडिओ काढता की वर्क ऑर्डर दाखयता, वर्क ऑर्डर कोणेच करून दाखोवंक ना. काल आम्ही एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या ऑफिसान वचून आम्ही आरटीआय घातली की बाबा वर्क ऑर्डर दी, तेकोडेय ना वर्क ऑर्डर. हांवें ताका विचारलें की बाबा तूं म्हणटा न्हू तेच कॉन्ट्रॅक्टर करता, तेणे पिड्यार केला, तेणे कित्याक करूंक जाय, ताका ब्लॅकलिस्ट जावंक जावो आनी ताका भायर काडूंक जावो. कोण दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर आहा करपी तांकां तें काम दिवपाक जाय, आनी कोणे पाड घालना तेजी भरपाई तेकडचे काडून घेवंक जाय. पूण ना, हे जे तेजे फेवरेट पळय फॅमिली आहा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराची, तोच काम करता. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराची फॅमिली पळय आहा तेजीच गाडयो थिंगा आसमास कन्स्ट्रक्शन बरयला ट्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर काडी जाल्यार बिस्मिल्लाचो, आनी ड्रायव्हराक विचारी जाल्यार तो म्हणटा तो सीए इब्राहिमाचो. म्हणजे ड्रायव्हर सीए इब्राहिमाचो, ट्रक आसमासाचे, म्हणजे बोर्ड आसमासाचो, ट्रक तो हेचो तिसऱ्याचो. म्हणजे हे कितें, हे एकूच आख्ख्या गोंयांत 200 मायज आहा कॉन्ट्रॅक्टर, पूण हेंकाच कामां दिवपाची. फेवरेटिझम म्हणजे अहे फेवरेटिझम त्यांनी केला की इट इज रिडिक्युलस, ऍब्सोल्युटली रिडिक्युलस. आणि हे म्हणटा रस्ते सामके बेस्ट आहा, काय करप्शन ना. ह्या पळय क्लॉज आहा 2.2, तो क्लॉज हांव तुका वाचून दाखयता. त्या क्लॉजान सामके तेणी हे बरयला, त्या क्लॉजान पळय, आय रीड आउट द क्लॉज टू युअर. क्लॉज नंबर 2.2, it says urgent works may be defined as those kind of works which require fast completion with compressed schedule. म्हणजे कितें, तो युनियन मिनिस्टर येवपाक लागलो, 48 hours ती कामां जावंक जाय आसली, compressed schedule, and are to be taken up on the most priority at the instructions of competent authority. Competent authority in this case is the CM. File has gone to the CM and cabinet has approved that file of giving 7 crores in just one constituency, and then under such availability of funds needs to be ensured before taking up the execution of work. So the CM has to ensure that funds are available to take up such works. Specific request to the user department with prior in principle approval of CPWD officials, and chief engineer shall be final authority to approve such execution of urgent works. म्हणजे चीफ इंजिनियराची तुका साइन जायच, त्याच्या शिवाय ते जावचे ना. नॉर्मल टेंडर न्हू हो, चीफ इंजिनियराची साइन जाय आनी सीएमाची तुका अप्रुवल जाय. दोगांचे अप्रुवल आहा, ते पेपर आमकडे आहा. दोगांचे अप्रुवल जाले उपरांत हे पळय एक्चुअली सिस्टमॅटिकली तेणी पळय स्कॅम केला तो गोंयचे. आता आमकां लोक म्हणटा हे स्कॅम कित्याक जालेले, कॉन्ट्रॅक्टरांनी हेंका फंडिंग केला इलेक्शना टायमाक, ते सगळे आमी नको, ते तुमी विचारपाचे कोणें कितें केलां ते. ओके, पूण 15 crores in Ponda and Panjim PWD divisions, and this totals to about 100 crores all across Goa, because आख्ख्या गोंयचे रस्ते यांनी साफ केलेले, काम चालू केलेले आख्ख्या गोंयचे. ते आख्खे डॉक्युमेंटेशन आमकडे आहा, आमी तुमकां पीडीएफ करून प्रेसाक दितले. कितें क्वेश्चन आहा जाल्यार तुमी विचारूंक शकता. ओके, तुवें पयलीं म्हटलें की 15 कोटी, इतले 7 कोटी पणजेन 7 कोटीचे पणजे आहा, पणजे, आनी मागीर जो रिटेंडरचो अमाउंट कितलो कितें पहिले 7 कोटी पणजे आहा, आनी मागीर रिटेंडर परतून त्याच रस्त्याक 3 कोटी. 3 कोटी. ओके, मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, एमएलए पणजेचो, तुका विचारपाक जाय एक व्हडलो क्वेश्चन. आता आमी पळयता की रिबांदर सन रायट अप टू मिरामार सगळे रस्ते पिड्यार आहा. विदिन 3 months ऑफ हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड सगळे रस्ते पिड्यार जाला. आनी तुवें कितें सांगला की लोकांक सॉरी म्हणला, अँड यू हॅव आस्क्ड पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर फॉर इन्व्हेस्टिगेशन. मागीर यू हॅव बीन सायलेंट इन द असेंब्ली ऑल्सो. Did you cross-check? You should have been having press conferences and informing all this to the public, where the public funds are getting wasted, and why people of Panjim city and people all over Goa are suffering today. And if you can see, म्हणजे ते live video जे तुवें जाते प्रेसांनी highlight केला तो, एक व्हडलोसो मनीस आशिल्लो, हॉटो आशिल्लो, ताणें सांगला की बाबा you don't have any right to stop the work, carry on the work. His name is Edgar. He works in Babush Monserat's office. That means he knows who the contractor is, what is happening, but he was very silent about it, and he refused to give us any information.
they all are hand in gloves. आम्ही जेन्ना विचारता न्हू सीएम म्हणटा बाबा 1st November सगळे पटोल फ्री free will be. We have been highlighting this issue. वर्सां जाली आम्ही हायलाइट करता अजून पासून रस्ते पिड्यारा लोक मरता ऍक्सिडेंट जाता लोक पासून कंप्लेंट ना पुलिसाक दिना कित्याक त्रास जाता म्हणून लोकांक त्रास जाता. And all the CM, the MLAs, the PWD minister, the chief engineer, the assistant engineer, market technical assistant, they all go scot free. Who is holding them accountable if the CM is responsible for this? When you give a promise to the people and if you cannot deliver, then I think so CM should step down. How much more time we as citizens should suffer from North Goa to South Goa with this bad road? Service roads are collapsing. Service roads are in trouble. People of Goa are facing so much of problem. And we as the roster team, Valmiki, Francis, we have been highlighting late in the night. Amka family na? आम्ही रस्त्यार कित्याक येता कित्याक आमकां पडला कित्याक गोंय आमचें तें लोकांक त्रास जाता अँड नॉट ऑल द पीपल हॅव द पावर टू स्पीक वॉट वी हॅव लोक कॉल करून सांगता मेसेज जाता सचिन काम टू अंचिता काम टू बागाकर काम टू पोरोरेम आनी हुईंग काम टू द साउथ गोवा. This is, we are not here as traffic police या solving all the issues. जेन्ना आम्ही स्पीड ब्रेकर हायलाइट करता तेन्ना कामा जाता मागीर why we as citizens have to highlight this issue? Why is the government not proactive? Why is the PWD department? Why is the assistant engineer? Why is the chief engineer not effective enough to get this work done? They're sitting in the cabin and earning big tons of money, that is public money, and giving us bad roads. Today I appeal to the CM that if these roads, as much as you have promised us, and we are giving you document after document, this is just one case study that we've given you, but we are coming out with a lot of more case studies and we will highlight to the public how you have cheated us. And if you have, like Nilesh Kabral has said, if he cannot do the work, he will step down as the PWD minister. Mr. Kabral, we're giving you 1 year. And if you cannot deliver, because you have just recently been appointed as PWD minister, we're giving you 1 year to do this. But trust me, CM, PWD minister, MLAs, all those people who are elected by the people, if you all don't do your jobs well, you are accountable for every death, you are accountable for every accident, you are accountable for any problem that citizens are facing. Thank you. What is the Aam Aadmi Party demanding now? We are demanding, first of all, that the CM, respond to this and tell us, why this was done, how this was done, and can he give us any proper explanation, any kind of explanation whatsoever. Secondly, we are demanding an ED inquiry into this scam that has happened, because it is complete violation of all the laws. Okay, violation of first of all favoritism, violation of the 2.2 clause that they have used. Give us answers as to why those roads were re-tendered again in March, again in May, just before the rains. The roads were fine in May. Rains had not come. Why were they re-tendered? We have asked so many questions. First, answer those questions. Okay, and secondly, then now the BJP government is excellent at putting CBI inquiry, ED inquiry. Now all these inquiries have to start in this, and if they don't start, then we will know exactly what is the problem. Because this is a complete out and out scam. There is no two ways about it. Complete, utter scam this is. Okay, and we have got all the documents. We will be sharing it with all of you all. You all can verify these things properly. There are more documents to come. We will be holding another press conference in a couple of days to give you all those documents also. So you all will see the extent to which this has gone. Okay, and this is directly connected. The CM's statement is there. He wouldn't have made a statement that he's going to repair the roads in 30 days if he didn't have a plan. He had a proper meticulous plan to use clause 2.2. Okay, the principal chief engineer must have. This is the government of Goa press release. He was at an event in in Kunkolim Education Society event. He was when he mentioned about how he's going to get all the roads clear. Every Goan was wondering, no, how will this happen? Tender also पडटा. सगळे चिंता बाबा टेंडर केन्ना येतलो आनी केन्ना रस्ते जातलो. बेश्टोच म्हणटा की 30 दिसांनी रस्ते तयार जातले म्हणून. ना बेश्टो म्हणून नासलो तो. तेणे प्रॉपरली प्लॅन केला आनी हे हितून बरयला. तो 13 तारखेक तेणें तो स्टेटमेंट केला. 14 तारखेक तो PWD ऑफिसान वचून मिटींग केला तेणें. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर त्या मिटिंगाक आशिल्लो आनी त्या मिटिंगाक तेणी डिसायड केला 2.2 अमित शाह येता 2.2 यूज करून जाता त्या क्लॉजान घाल्या आख्खे गोंयचे रस्ते घाल्या आनी हे
फॅमिलीक दिवया, हे आमची घरची न्हू ही फॅमिली, तांकांच दिवया आमी सगळे. हे तेणी सामकें प्लॅनिंग करून केला. चीफ मिनिस्टर इज द की कॉन्स्पिरेटर, देन the person to do everything and to show the clause how to use and how to misuse is the principal chief engineer. Magir in Panjim there is Mr. Hegde who is the assistant engineer who's hand in glove in this, and then there's one very cocky gentleman called Vipul Sawant who's the technical assistant who signs the bills to show that zala layer samko ha bitumen samke mix ha to Vipul teka वचून PWD ऑर्डर विचारल्यार तो आमकां शाणपणां सांगता की ना तुम्ही ऑफिसान कित्याक घेवपाची गरज आहा, तुमचे कायदो तुम्ही थिंगा ऑर्डर पब्लिश करपाचो, पावस पडटा मेरेन पब्लिश करी नाका, हातीन धरा, कोण विचारी मागीर जाल्यार दाखोवया. ऑफिसान आमी कित्याक वचपाचें, कितें गरज आहा ऑफिसान वचप, ऑली सुबेरपाय तेंची यांची सुबेरपाय आयकोंक नाका म्हणून आमी ऑफिसान गेली. ऑफिसानूय तेंचे कडेन काय डॉक्युमेंटेशन ना. आमी कितें म्हणटा, हो रस्तो तुमी सामको करता, 10 दीस जाले आतां रस्तो सामको करता न्हू, कोण करता ते आमकां पळय, कितें तुमी डॉक्युमेंटेशन दाखय, तुम्ही दाखय एक डॉक्युमेंटेशन की बाबा तो आसमास कन्स्ट्रक्शन पळय आहा तेणे येवन आपुणूच सांगला की रस्तो पिड्यार जाला म्हणून आपूण करता, तेणे बरोवन दिला. रोड डन बाय मी वॉज स्पॉइल्ड सो आय एम रिडुईंग ऑर रिसर्फिसिंग, ते तरी दाखय. नाजाल्यार तुम्ही कॉग्निसेन्स घेतला की रस्तो पिड्यार जाला आनी तेका एक चीट बरयल्या की बाबा रस्तो पिड्यार जाला आसमास भाव, ते मातसो सारको करून घे. कितें तरी कम्युनिकेशन आसूंक जाय न्हू. इतले लाखांच्या कोटींचे काम चालू आहा पणजे, कांय डॉक्युमेंट ना तेका. म्हणजे कितें आमी पिशी सगळी कोणाचे पयशे ते, तो रस्तो फ्री करता, तो फ्री कोण करना. दिस इज complete and utter nonsense that is going on, okay? And like Cecil said, we have been fighting, we've been painting speed breakers, doing all of this stuff. Now the time has come to question these people, stand up and ask them questions, whether we have 2 people in the assembly or 0 people in the assembly. We are going to ask them these questions and they have to give answers. If they don't give answers, then the public should decide what has to be done with these people. Pramod Sawant, everyone says he's extremely non-corrupt and he's very clean and all. This is cleanly Pramod Sawant's doing. Then now Nilesh Kabral has been added to the party, and Nilesh Kabral has started trying to hide them and keep them aside by saying na raste ekut layer zalalo. Who is he trying to hide? He's same party to the scam. He's trying to hide this scam by saying raste ekut layer zalalo. Contractor cannot be blamed. अरे तुझा कॉन्ट्रॅक्टर तो कोण भाव, हो कोण तो तुझो हे फॅमिली मेंबर, तू कित्याक तेजे हे करता. तेणे घाला तो रस्तो, आख्ख्या गोंयांत दिसती पडटा रस्ते पिड्यार जाल्या म्हणून. आख्ख्या गोंयांत रस्ते पिड्यार जाल्या, पणजेच पिड्यार जावंक ना. सगळ्याक ते कळटा. वाय इज ही हायड. आनी मागीर प्रेशर येयल्या उपरांत म्हणटा वन कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन ब्लॅकलिस्टेड. एकल्याक ब्लॅकलिस्ट केला, म्हणजे बाकी 100 जाण आनी टेंडर घेयत रावतले. आनी तुमकां आमी ऑलरेडी सांगला, ट्रक कोणा एकल्याचो, ट्रकाचें नाव दुसऱ्याचे, ड्रायव्हर तिसऱ्याचो, पेट्रोल बोलूना चौथ्यान, तोली कामां यांची. आनी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर यांचो सामको गोट. हे आख्खे डिपार्टमेंट जाणा, कोणाकय तुम्ही विचारा. आमी आयकला आता कितले हे खरें आनी कितले हे ते आमी वी आर नॉट, आमी आयकला हेचो सारको गोट हेचो पार्टनर म्हणून एकाच कामां मेवता. ड्युरिंग द असेंब्ली सेशन्स PWD मिनिस्टर म्हणाल की तुम्ही तालिगावचे लिडर जाऊ शकता, पण पहिल्यांदा तुम्ही निवडून या आणि मागे किती ते उदया म्हणाले. बिकॉज असे जे ड्रामा करता, पब्लिसिटी करतात, ओनली फॉर द पब्लिसिटी आर डुईंग दिस. Do you think I'm doing publicity? Do you think I'm doing drama? जेन्ना लोक मोडटा, ड्रामा जाता, ते तियात्र न्हू. आता इलेक्शन काबार न्हू, आता ड्रामा करून आमकां कितें मेवता. Am I doing it before election? This is after election. घरा बसून रडोना जिखूंक ना म्हणून. हो कायदो कोणाचो, इलेक्ट कोण जाला, आमचे एमएलए जेनिफर मॉन्सर. तालिगांवचे रस्ते पडल्यार सगळे पिड्यार आहा. रायट फ्रॉम बाटलेम गोइंग टू सँटाक्रूज ते बांदार रस्ते सगळे पिड्यार आहा. I don't think she's gone also around and checked this area. Go munta, sorry munta, kabar. They are all hand in gloves. So if Mr. Nilesh Kabral, if you are thinking that we are doing drama, that means you are not understanding the reality of what people are facing. You are not definitely driving on this road. I don't know which roads are you driving on. And trust me, this is not drama. I have a metal plate in my back because of an unpainted speed breaker. So I'm a victim of the system of Goa. I didn't get injured anywhere. I got injured in Goa. And like me, lot of Goans have fallen off from the bike, have got injured, got spondylitis because of your governance giving us bad road. Senior citizens have fallen off from the bikes. But they are all scared to come and make a complaint at the police station. Why? Because they'll have to keep coming, and nothing happens. Because you all are all involved in it.
So I am not doing the drama, Mr. Nilesh Kabra. You are an elected minister and an MLA. You should be giving the work done. You should be promising people. You've already promised, saying that you will step down. We have that on record, that you will step down if this is not done. And trust me, as much as you try and say you're going to do, within 1 year's time, I think so you will have to step down from it. Then we'll see who's the real actress, who's the drama queen, and who's the one doing the job when you're elected to do it. आफ्टर ऑल सेकंड क्वेश्चन कालची जो इन्सिडेंट झाला जुवारीचो त्याच्यावरून खूप पॉलिटिक्स जाता तुम्ही थंयसर उलयले आफ्टर आज तुम्ही प्रेसांत बट हू इज अ रियल रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ती गाडी ब्रिज तोडून सकल उतारली सो हू इज अ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज त्या ब्रिजार एक रूल असता की 30 to 40 किलोमीटर पर आवर तुम्ही स्पीड मेंटेन करूक जाय रियली गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन्सिडेंट्स This one will answer. काल जेन्ना इन्सिडंट जालो वी वेंट टू एक्सप्रेस आर कन्सर्न कित्याक रोड एक्सिडेंट इतलेशेच जातात गोंयांत ऑलमोस्ट म्हळ्यार लोकांक आतां संवय कशी जाल्या पूण कालचो जो इन्सिडंट जालो तातूंत इतले मल्टिपल फेलियर्स जाले वी आर नॉट जस्टिफायींग ऑर डिफेंडिंग समबडी हू वॉज स्पीडिंग पूण जस्ट बिकॉज समबडी इज स्पीडिंग दे शूड लूज देयर लाइव्स. Did the bad roads have nothing to do with this accident? Did the fact that the railing of the Zuari bridge was too weak to withhold any accident that happens had nothing to do with this accident? Did those 4 people deserve to lose their lives? आणि तांकां मरपाचे आशिल्ले बिकॉज दे आर स्पीडिंग. आज कितले जाण स्पीडिंग करता मिनिस्टराच्यो गाडयो सगळ्यांत चड स्पीडिंग करता. दे ओवरटेक ऑन दे हॅव बीन कॉट ओवरटेकिंग ऑन ब्रिजेस. हय काय ना मागीर सो फक्त विक्टिम्सांक ब्लेम करून फायदो ना. तुम्ही मुद्दाम काल जेन्ना हांव गेलो ताजो व्हिडिओ आसतलो सगळ्यां कडेन ज्याचे कडेन त्या गाडयेचे स्कीड मार्क्स दिसता जस्ट बिफोर दॅट देर इज अ बिग गॅप इन द 2 स्पॅन्स आनी ताच्या मागीर एक पॉटहोल आसा. वेदर द पर्सन वॉज स्पीडिंग ऑर वॉट आय डोंट नो बट इट इज व्हेरी क्लियर की द ड्रायव्हर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार बिकॉज ऑफ दिस बॅड रोड्स ऑन द ब्रिज आनी थंयच्यान स्लीप जावन दुसऱ्या सायडीक रेलिंग तोडून मागीर ती गाडी सकयल पडल्या. So please do not blame and try to distract the people from the fact that the corruption and the irresponsibility and the callousness of the Bharatiya Janata Party government is costing Goans their lives. आणि आज तुम्ही आज सेसिल आणि फ्रान्सिसान दाखवून दिला with documentary evidence that this trail goes directly to the Chief Minister Mr. Pramod Sawant and we are waiting for your reply. आफ्टर ऑल गव्हर्नमेंट आता पुन्हा ते रोड रिकन्स्ट्रक्ट करता सो तुमची कितें ओपिनियन ते ऑलरेडी हांवें ऑलरेडी सांगला न्हू रिकन्स्ट्रक्ट करपाक 200 कॉन्ट्रॅक्टर आहा गोंयांत बरे बरे काम करपी कॉन्ट्रॅक्टरूय आहा अशें न्हू की सगळे कॉन्ट्रॅक्टर वायट तांकां काम दिवपाचें न्हू टेंडर सामकें करा तुमी तांकां काम गव्हर्नमेंट म्हणटा जेनी रोड केला त्याच्या कडल्यानच आम्ही करून घेऊ भरपाई करून घ्या अरे तेणे पाड घालला आख्खो रस्तो ते तोच पोत्तून करतलो करपी लोक आहा न्हू तांकां दिया न्हू दुसऱ्याक काम आनी एकडचे भरपाई करून घ्या न्हू दॅट इज द वे इट शूड बी डन. तेकडचेच करून घेता पोत्तून आनी मागीर बेश्टे फालतू टेंडर काडटा ताका पयशे दिवपाक. So that it has to be done a certain way. Whether contractor who has made a mess of the road, he gets blacklisted, he does not get a chance to do any more roads, and somebody else who does a good job is given the job, and the payment is taken from the contractor who's messed up the road. Thank you. एक कार्ड घेतला